देवबरो ब्रेस्ता देव मोगाचनो कोंकणी भाषेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमांत परत एक फावटी आमी ह्या ब्रेस्तारा भेटल्या कोंकणी मायेच्या साधकांक नेकेत्रांक तुमच्या मुखार हाडी जाय आनी V4 न्यूज हांच्या 24/7 ह्या चॅनलांत तांकां एक बरो अवकाश दिवन सगळ्यांक एक तांची परिचय करून दिवं जाय म्हणल्यार एका अव्वल कारणा खातीर आनी हें साधन करता करता आमकां भेटलो एक तरण्या प्रायाचो एक विगार जावंक योग्य आसलो पूण प्रिंसिपल जाल्लो एकलो पदऱ्या आनी ताचें साधन कांय ल्हान न्हय नाटक काणयो कवनां सगळीं बरयतात पूण ते एका चौकटा भितर बरोवचें एक भोव कश्टाचें इनोवेटीव रायटिंग्स एंड विथ ए फ्रेमवर्क रायटिंग इज एंटायरली डिफरंट ते बारीक कश्टांचें आदले पुरा खंयचें पळयल्यार ते फ्रेमवर्का भितर ना पूण आज तो नाटक पळयता त्या फ्रेमवर्क बायबल म्हण काणी गेल्यार पोरनो तस्तमान नवो तस्तमान ह्या धार्मीक कथा म्हणून त्या चौकटा भितर एंड दॅट इज एडमिरेशन वी हॅव आनी त्या देखून तो आमच्या कोंकणी भाशेंतल्यान नेकेत्रा आज जावन हांगासर आयला फादर ऑल्विन सेराओ प्रिंसिपल पदवा कॉलेजीचो पूण ताचें साधन कॉलेजींत कितले उत्तीम आसा की तितलेंच उत्तीम नाटकांत आसा ताणें नाटक बरयल्यात आधुनीक आतांच्या दिसांनी ताणें बरोवचें नाटक आनी तितले पटी सादर जावचें कोंकणीन भोव उणें तितले पटी सादर खंयचेय जावनात ताच्या कडेन एक पेद्र नाटकांत नाटक 22 फावटी आनी झूज नाटक 19 फावटी जाला आनी असलें साधन भोव अप्रूप जावचें आनी चसलो पत्र आमच्या मुखार आसा फादर ऑल्विन सेराओ तुमकां स्वागत देव बरें करूं आमचे नेकेत्र जावन आज आमच्या मदें आसात आमकां खुशी आसा तुमकां स्वागत म्हणटा तुमी एक आमकां एक आयकॉन जावन मुखार मुखार वतात आसात हांवें दोन पुटी कमेंट करतना अशें तुमकां सांगलें पाद्र्या म्हळ्यार अशेंय जायचे एक खंयचेय विशय असोय सांगत जाय म्हूण सांगलें आसा तुमी ह्या वाटेक मुसर कशें आयल्यात म्हळ्यार मुस्तू वाटो आसतात न्हय मुस्तू वाटो आसतात मागीर कडेक एकट्या बी तशीन एका वाटेक घेवचें तुमी विगार जाय येताले म्हळ्यार सुमार पिरगेच्यांनी तुमी 2-4 पिरगेच्यांनी तुमचे काल ट्रेनिंग जाल्ल्या बरी हांवें पळयलें तुमचे बायोडा 2 वर्सां जालां ताच्या उपरांत प्रिंसिपल जावन कशें आयल्या तुमी एज्युकेशन फिल्डाक कशें आयल्या हांव एज्युकेशन फिल्डाक आयिल्लो एक आकस्मीक म्हणयेत साहित्य म्हजें आसक्त हांव इंग्लीश साहित्य मस्त वाचतालो पयलेंत हांव आनी साहित्य वाचतना वाचलें देखून आमी चिंतलें हांव एक परिक्षा बरयता म्हणून आनी हांवें परिक्षा बरयली लिटरेचराची परिक्षा बरयली तशी वाचून जाल्या म्हळ्यार वाचून म्हळ्यार यू आर हॅबिच्युअल रिडर आय वॉज रिडींग रियल वाचतालो वाचता म्हाका तुमकां एकच जात आमी गुड तशें परिक्षा बरयली इंग्लीश लिटरेचर हांवें काण गेलें इंग्लीश लिटरेचर काडून परिक्षा बरयली आनी तातूंत म्हाका हांवें स्वप्नांत चिंतून हांव एक लेक्चरर जाता या कॉलेजीक येता या प्रिंसिपल जाता तें म्हजें स्वप्न नासलें पूण अकस्मात म्हाका तसलो एक अवकाश मेळ्ळो तुवें प्रिंसिपल जायचें लेक्चरर जायचें अशें म्हणून सांगलें आनी ह्या खातीर एक पावटी आमकां एक हुद्दो दिल्या उपरांत एक असायनमेंट दिल्या उपरांत तें एकच आमी शिकचें जें तुपयेचें नाटल्या बुडोवचें हांव उपयोगूंक शिकलां आनी हांवें इट इज अ कमिटेड एक्ट इट इज अ कमिटेड मुवमेंट तुमचे कुठले काय रगडत नात प्रिंसिपल म्हळ्यार पक्का प्रिंसिपल वगैरे रोजारियोन तुमी आसतना थंय तुमी केल्लें साधन आमी पळयलां रिजल्ट ओरिएंटेड जावन दी या करिक्युलम या को करिक्युलम दोनी विशयांनी तुमी केल्लें साधन हांवें रूप पळयलां आय यूज टू कम दे प्लस हांगा आयलें पद आयल्या उपरांत तुमच्या पयलींचो प्रिंसिपलान वस्तू इम्प्रुवमेंट केल्लें आसा म्हळ्यार उपरांत ताका समाज समजावन ताच्या वरून आनिल्ले इम्प्रुवमेंट करूंक पळोवन तुमी तेय केल्लें आसा मुखार त्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटाक तुमी रूपरेषयतना कितें प्रिंसिपल वॉट वे तुमी वापरलें तें कशें तें हांवें नाटका विशीं सांगचें जाल्यार नाटकाक येवच्याक आनी इन्स्टिट्यूशनाक हांव चिंता म्हजो एक उद्देशच नाटकाक येवचो कितें म्हळ्यार म्हज्या इन्स्टिट्यूशनाक एक नांव करचें म्हणून ओके आतां
पूण इन्स्टिट्यूशनान न्ही बघा नाटकान म्हाका आतां नांव दिलां म्हणटा रिवर्स एक्शन इन्स्टिट्यूशनाक हांवें नांव कितें म्हळ्यार रुजाई कॉलेज सुरू केल्ली रुजाई आसले 10,000 भुरगीं आसले 10,000 मुस्लीम स्टुडंट्स आसले आनी थंय क्रिस्तांव स्टुडंट्स थोडेच आसले आनी त्या क्रिस्तांव स्टुडंटांक हांवें जर तर नाटक शिकयलो जाल्यार ते दडा आमी चिंतलें दुसरे क्रिस्तांव भुरगे नाटक पळोवंक येतले पेरंट्सां नाटक पळोवंक येतलें आनी ते दडा तांकां आसक्त भोगतले आमच्या भुरग्यांक हांगा धाडया आनी आमच्या संस्थेक एक नांव येतलें म्हणल्यार उद्देशान हांवें केलें आनी सुरू हांवें करतना हांवें कोंकणीन करूं ना सुरू हांवें इंग्लीश नाटक डायरेक्ट केल्लो इंग्लीश नाटक हांवें बरयल्लो न्ही खंयचो तो इंग्लीश विजय तेंडुलकराचो कमला म्हणून नाटक विजय तेंडुलकर मराठी रायटर बारे बरो नाटक दिसता आनी ताचो नाटक हांवें पयलो कमला म्हणून नाटक केल्लो 2.5 घंट्याचो नाटक आनी 6 कॅरेक्टर्स मात्र आनी म्हज्या भुरग्यांनी तो तांकां 3 म्हयने ट्रेनिंग दिवन हांव मस्त कश्ट 3 म्हयने ट्रेनिंग 3 म्हयने हय 3 म्हयने ट्रेनिंग दिवन नाटक केल्लो आनी हो नाटक म्हाका इंग्लीश निदायकी परीक्षा काडली आसतले सर्तीक म्हाका कितें म्हणटात जणांक ताका आपोवंक जावना हॉलांतच हांवें केल्लो पूण कोणें तो नाटक पळयल्लो आसा ताणी तो एक सादारण एक फेमिनिस्टीक एंगलाचो नाटक म्हाका बरो जाला म्हण सांगलें पूण त्या वेळार म्हाका कळ्ळें इंग्लिशान नाटक शिकोवंक तितलें सुलाभ ना भुरग्यांक म्हज्या म्हणून आनी त्या खातीर हांवें दुसरें कितें करचें कोंकणीन करया म्हणून आनी ह्या वेळार कितें जालें म्हळ्यार हांव एक दीस कलांगणाक मैनाळी मंचाक हांव येतालो आनी थंय गेल्या वेळार म्हाका क्रिस्टोफर नोस त्या वेळार हांव चिंता एक 2 मैनाळी मंच जावन आयिल्लो मात्र क्रिस्टोफर आलो क्रिस्टोफर नीना समजाला मात्र तो मेळ्ळो आनी तशें एक सुरे बायल टागोराचो नाटक ताणें केल्लो तो नाटक पळोवन म्हाका बारी इम्प्रेस एक्सलंट हय हांव ताचें नाटक जालें ताका सांगलें तुजी म्हाका गरज आहा तूं म्हाका मेळ म्हणून आनी ताच्या उपरांत हांवें सेमिनारांत आमी केल्लो एक 4 ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर सांत म्हण पासारलो ऑस्कर रोमेरो बिस्पाचा एल साल्वादोराचो ताचे वयर आमी सेमिनारांत आसतना एक नाटक केल्लो आसा त्या नाटकाचो सेमिनरी डे तो नाटक केल्लो आसा त्या मनशाच्या वयर हांवें इंग्लिशान असो नाटक कोंकणीन घालो रक्ताचे साक्ष म्हणून आनी ह्या नाटकाक सादारण 30 चिल्लार तांतूं कॅरेक्टर आसले पात्रधारी आसले आनी आमच्या भुरग्यांक म्हणून केलो आनी तो नाटक बरो फामाद रोजारियोंत आसतना थंय आमकां आसले ते भुरगे एक 50 आसले क्रिस्तांवचे आनी तांकां आनी नाटक सुलाभेचें न्ही पूण तांकां ट्रेनिंग दिवन क्रिस्टोफरान एक बारीक नवेस्त रितीन तो दिग्दर्शन केल्लो आनी आमकां हांवें तो पयल्यान तो आमच्या डॉन बॉस्को हॉलांत केलो ताच्या उपरांत सेंट आग्नेस स्पेशल स्कुलाच्या ग्रावंडार केलो आनी अशें म्हणटाना लोकांक नाटक कांयच आसात म्हण जालें आनी लोकांन नाटक म्हणजे एप्रिशिएट करूंक सुरू केलें ताच्या उपरांत हांवें फाटीं पळोवना ताच्या उपरांत हांवें नाटक भाशांतर करूंक सुरू केलें भाशांतर सुरू केलें नाटक खंयचें हांव आसले पैकी बरो एक नाटक विंचोच एक बारीक काम वाशिचे पडटात देखून हांवें धार्मीक नाटक खंयचे आसात तर लेखाले तेजें नाटक सोवकास विंचूंक सुरू केलें वाचूंक सुरू केलें आनी तें भाशांतर करूंक सुरू केलें आनी ताच्या उपरांत आयिल्लो नाटक हांवें केल्लो बरयलो नाटक आसा सालोमे तो ऑस्कर मेळ्ळोसो नाटक आनी तो नाटक बिब्लिकल तांतूं बायबलाची काणी आसा इल्लेशे कांय तशें आसूंक पुरो पूण ह्या नाटकाची भास एकदम उत्तीम आसा आनी ती कोंकणींत हांवें घालूंक तितलेंत प्रयत्न केला आनी हो नाटक 5 शो जालो आनी तशें म्हणटाना आनी हाचे वरवीं चौकास लोकांक नाटकाचें आलवनाचें नाटक म्हळ्यार कालिंगी बीन आसतात म्हणलें तें चिंता येवंक सुरू जालें मार तुमचे कडेन भाशेचें ग्रीप आसा एक इंग्लीश भाशेचें ग्रीप आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी वाचीचे जाल्यार आनी अर्थ करचे जाल्यार इंग्लीश भाशेचें तें बारी गरजेचे विशय आनी ताचे तिसल्यान आनी एक कितें म्हळ्यार तें ट्रान्सलेट करचें जाल्यार एज इट इज कितें म्हणटात एवरीथींग हॅपन्स ट्वायस वन्स यू इमॅजीन सेकंड यू हॅव टू एक्झिक्यूट तशें जाल्ल्यान तें त्या लेवलार तुमी करूंक जाता तुमचे भाशेची आसा न्ही ते सालोमी नाटका वरवीं तुमी शिकले कितें म्हळ्यार रंगमंचाक उपरांत तुमी स्वंत नाटक बरयतना तें सालोमी नाटक कितें गरज पडली ताचें कितें मुळां हांवें सालोमी नाटक इंग्लीश भाशेन जावंक पुरो इंग्लीश भाशेंत एकदम गरिस्त म्हण चिंता ताच्या भाशेचे सालोमी नाटकाची काणी बारी ल्हानशी पूण ती ल्हानशी काणी टॅगलायन टायप हय पळय ती काल ताणें एक 1.5 घंटो एक सादारण 2 घंटे भर तो नाटक बरयचें जाल्यार त्या मनशाची छाती कितली आसचे तें हांवें चिंतलें हांवें ते ऑस्कर वेळार खंयच्या कॉन्टेक्स्टार तो नाटक बरयलो आनी कितलो वेळ ताणें काडलो म्हणटाना तांतूं वाचूंक मेळ्ळें म्हाका इंटरनेटार कालें म्हळ्यार ताणें एकाच दिसान नाटक बरयलो म्हणून वय की पूण अजाप भोगता वय ताणें बरयलो की नांगी म्हणून पूण तो इंग्लीश बरो रायटर देखून ताणें खंडीत जावन बरोवंक साध्य आसा ना म्हण सांगूंक जायना
पूण हांवें तो नाटक कोंकणीक घालूंक मस्त वेळ काणी गेला मस्त दीस काणी गेला भास तितलीच हांव चिंता दुसऱ्या सगळ्या नाटकांच्या की म्हणजे सालोमी नाटकाची भास बारीक काव्याळ आसा अशें म्हजे अभिप्राय म्हणजे वैयक्तीक अभिप्राय ती भाशांतर केलें तितली काव्याळ आसा अशें हांव चिंता देखून काव्याळ म्हळ्यार तो सॉंग ओरिएंटेड की या काव्य ओरिएंटेड की अशें दोनूय आसा काव्याळ म्हूण सांगल्यार तांतूं काव्य आसा काव्य म्हण हांव रायम्स म्हणना नो सिंगींग नो नॉट सिंगींग काव्य पोएट्री आसा पोएटिक इट इज पोएटिक नॉट रायम्स बट पोएटिक कितले जण तांतूं हांव चिंता थोडे जाण एक 10-12 जाण आसतले म्हाका सारकें उडास येना नाटक कितें ताची काणी कितें म्हणटा एक काणी स्थानीक जुवांच्या कितें विशयांत माडतेरपणा विशयांत ताचे कश्ट ताका कितें ताचें तुमकां आयलें त्या हंताचेर आयलें फीडबॅक कशें आहलें आमचो लोक फीडबॅक दिवच्या विशयांत तुमकां कशें त्या नाटकाक लोकांक सगळ्यांक नाटक आतां पदराप आमच्या सांगात आसा वडोलता न्हू फीडबॅक म्हळ्यार उपरांत आमकां कुतूहल येता म्हळ्यार कमेंट कॉम्प्लिमेंट ते कशें आसोंक जाय म्हणून आमी तें आयकोवच्या खातीर एक ल्हान ब्रेक काडून घेया आनीक फाटी येया एक ल्हानशी ब्रेक कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र कार्यक्रमांत आमी आसा मोगाच्यानो आमच्या मदें आसा फादर ऑल्विन सेराओ प्रिंसिपल पदवा कॉलेजीचो पदवा रंगाध्ययन संस्थेचो निर्देशक आनी नाटक बरयणार नाटक दुसऱ्यांचेय ताणें केले ट्रान्सलेट केले आपणें नाटक बरयलें आनी नाटकाची लोकांची प्रतिक्रिया कशी म्हण विचारतना तो सांगतच आसलो लोक कशें प्रतिक्रिया दिता म्हणून सांगा फादर तीर्थ सांगा म्हाका एक संतोश कितें म्हळ्यार आमचें नाटक पळयल्या उपरांत आमचें नाटक जाल्या उपरांत आतां आमी एक संवादाक ह्या भाशा खातीर अवकाश करून दिता नाटक जाल्यार मागीर लोक रावता आमचो नाटक जाल्ल्या कडेन लोक धावना तुमी रावा 5 मिनटां म्हळ्यार 20 मिनटां 25 मिनटां रावल्लोय आसा आनी ताच्या उपरांत तांचे अभिप्राय कितें सांगता नाटकाच्या विशयांत विशेष कितें म्हळ्यार नाटक खाली खाणी लोक पळयलो खाणीच्या विशयांत मात्र सांगना खाणी सोड न्हू ताचे उजवाड कसो मॅनेज केला ताच्या मागीर सावंड कसो मॅनेज केला प्रॉप्स कशे मॅनेज केला हर एका गजली लोक स्टेज पळोवंक हें केलें विश्लेशण करूंक शकला आमी देखून एका काळार आसलें आमी नाटक कसो आसा म्हणून बरो आसा म्हणून म्हणटाले आतां ते बरो आसा म्हणना फादर लायट्स बरो आसा फादर सावंड असो जाला फादर ताच्या मागीर तुमच्यान प्रॉम्प्टींग ना न्ही फादर अशें लोक सगळे हर एक विशय तांचे सगळ्यांनी विचारचें आसा प्रॉम्प्टींग नासतना आमच्या नाटकांत प्रॉम्प्टींग ना सगळ्या बायफाट करतात कॅरेक्टर्स आनी कशें करतात की म्हणून तशें सवाल विचारतात देखून लोक हर एक संगती भशेन गुमान दिता म्हणून जालें आनी ह्या खातीर लोक प्रतिक्रिया दिवंक शकला आनी म्हाका बघता आमच्या पदवा रंगात आमचे नाटक कोणी पळयल्ले आसात त्या एक आमचो ते एक ऑडियन्स क्रिएट जाला अशें म्हणलें संतोशय म्हाका आसा एक ते आमी तळयेपेडचे चली गजल ताच्या सांगाता आनी एक हांवें पळयल्लें तुमच्या त्या पदवान पळयल्लें त्या पाटल्यान जागो हांव म्हणून हांव मुस्त वर्सां थंय येता पूण पाटल्यान जागो हांव म्हाका गुंतनातलो थंय एक स्टेज करून लावचे इतलो जागो आहा आनी लोकांक बसचे इतलो जागो हांव म्हणून गुंतनातलें हांवें येताना म्हाका अरे हांगा पाटल्यान गी नाटक हांव इमॅजीन करना येयलो मार्गार वेकला पुरा रावंक आनी ग्रावंडाचेर तुमचो नाटक आसतलो म्हणून पळयतना तुमच्या फाटल्यान एक स्टेज आसा तो एक ताची काणी हे बारी विशेश आसा क्रिस्टोफरान केदार फाटल्यान तो खाली आमचो जागो आसलो थंय तो पूण गेलो म्हणल्यार बरी आसलो इल्लोसो जागो मातांतले वापरतले हांव आनी थंय क्रिस्टोफर म्हणालो फादर आमी पात्रांची मातयेची स्टेज करया बांदया हांगा नाटक करया धाकटे धाकटे म्हणून क्रिस्टोफर कळीत आसा नाटकाच्या पिशा ते तशेंच ते तशें जाल्यार बात अशी जाता तितले म्हणटा ताच्या मागीर आमी आमचो आदलो आमचो करस्पॉन्डंट आसलो अनादी बाप एंटनी शेरा ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें जायत स्टेज बांदया म्हळें आनी आतां ती स्टेज आमी करता न्हय त्या स्टेज इतल्या एंगलार आमी कितले पडचे एंगल सुद्दर कितले पडे गुणायला म्हणून ना खंयच्या तो अशी ती स्टेज बांदल्या गे सगळ्यांक ती पळोवच्या बरी जायची सगळ्या जाग्यार खंय बसल्यार ते दिसच्या बरी जायची त्या रितीन आमी ते बांदल्या देखून आनी तो जागो एक हांव चिंता नाटका खातीर एक परफेक्ट जागो म्हणून चिंता कित्याक म्हळ्यार मुखल्यान आमकां पार्किंग जाता आनी फाटल्यान सरी कशी बंदोबस्त आसा आनी आमी शाराच्या मोदें शाराच्या काळजांत आसल्यार
पण आहे की काय कितेंच डिस्टर्बन्स ना तुमच्या डायलॉगांक व्हेकलाचे हॉर्न बैलांचे खंयचेय कांय तरी ते अडकल आमी बारी शुद्ध आयकोंक जाता बारी सोबीत रितीन आयकोंक जाता बारी सोबीत तुमचेच म्हणल्यार ऑडियन्स क्रिएट केल्या मॅक्सिमम ऑडियन्स कितले तुमी आरायले येदोन म्हणून सर एक अंदाज आमच्यान आमी चिंत्या बैलान पयलीं नाटक बैलान करताल्या बैलां म्हणल्यार मुखल्या मार्गाच्या देगेन तर करतना आमकां 2000 लागीं 2-2.5 लागी लोक आयलो आसा हय आतां चिंत्या पेद्रू नाटक थोड्यांनी हांव चिंता 3 पटी पडिल्लो आसा 4 पटी पडिल्लो आसा पेद्रू नाटक आतां पळय सळगी नाटक 2 पटी जालो शो दोनूय शो आयिल्ले सादारण म्हाका 10 पटी आयला तुझा की 2 पटी पडले 10 आयिल्ले आसात तशें हांव चिंता पेद्रू नाटक आमी 22 शोज केला 22 प्रदर्शनां केल्यात आनी हांव चिंता पेद्रू नाटका द्वारे हांव एक उण्यार उणेक आमी क्रिस्टोफरान तो एकच पात्र जारी तांतू हांव चिंता एक 20,000-25,000 लोकांक आमी खंडीत पावले पात्राक आनी 2 पात्रांक आनी सबार पात्रांक द ऑडिबिलिटी अँड विजिबिलिटी तातूंत तुमकां लोकां म्हळ्यार तुमी नाटकान पात्र काणी घेनात बरोवन यू विज्युअलायज अँड गिव इट टू सम तुमकां ताचे फरक म्हळ्यार कितें दिसता तांतूं बरोवनच्यान फरक आसा प्रेजेंटेशन करच्यान फरक आसा बरोवनच्यान फरक कितें म्हळ्यार हांव चिंता एक पात्र बी नाटक बरोवंक मस्त सुलाभ एक पात्र बी नाटक बरोवंक मस्त सुलाभ तूं एक फावटी हांव चिंता हर एक म्हजो नाटक तो एक रिसर्च नाटक पेद्रू नाटक बरयलें जाल्यार हांवें साहित्य वाचलां पेद्रू विशयान आमकां कितलें वाचूंक मेळटा बायबलान दिल्लेशें वाचूंक मेळटा पूण ताचे विशयान 2-3 इन्सिडेंट एक 10-12 इन्सिडेंट आसतात ते पुरो इन्सिडेंट सांगता गेले ताचे वयल्यान ताका बायबलाक पूरक जाल्ले विशय आदले रिसर्च आसा ते पुरो हांवें सांगता घालून ते पॉयंट्स वट्टू करता आनी ते वट्टू करता जाल्यार मागीर म्हज्या स्वगाता बरोवचें म्हज्या भाशेन उलयल्या बरें हांवें बरोवचें कल्पना पयलेंत कल्पना हय तशें म्हणून ताच्या मागीर हांव बरोवचें ते सुलाभाचें काम पूण तेंच कन्वर्सेशना काडलें दोगांच्या हय न्ही दोगांच्या कन्वर्सेशनाक तेंच दोगांक हाडूंक जायना म्हळ्यार दोगांक हाडचो जाल्यार आमी दोगांच्या काय म्हणटा ताका पेद्रू ताका कितले कॅरेक्टर संबंध जाला ताका पुरो जाणांक हाडी तर मस्त काम जालें पूण आतां हांगासर आतां ते प्रेजेंट करचें काय म्हणून सवाल प्रेजेंट करचें तुवें कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करताय की या तूं एक कॅरेक्टर प्रेजेंट करता मनीस प्रेजेंट करताय गे व्यक्तित्व प्रेजेंट करताय गे म्हणून आतां हांगा पेद्रूचें व्यक्तित्व देखून व्यक्तित्व प्रेजेंट करतना ताका मस्तून ताचे सांग भोंवतणी आसले ताका संबंध जाल्ले पुरो जाणांचे हाडीचे पडटा ते म्हणटा मस्त कॅरेक्टर जायचे पूण झूज नाटकांत तशें न्ही झूज नाटकांत प्रेजेंट करचो एक कॉन्सेप्ट तो आसा जिवंतपणा विशय आनी तो कॉन्सेप्ट करतना म्हाका कालें जायचें म्हाका जाय वाद करूंक देखून 2 दिला जालें एक मनीस आनी तो सावडी न्ही मनीस आनी तसो सावडी 2 कॅरेक्टर जाले म्हजे तुमच्या अंतरंगांतल्या एकल्या मनशाक भायर सादर करचें सो डॉक्टर अँड इज शॅडो सो दॅट इज वॉट आय एम प्रेझेंटींग सो थंय आज चिंत्या डॉक्टर वाय नॉट अदर there are such a like प्रोफेशनाचे दुसरे आहात हय डॉक्टर म्हणून सांगल्यार ताका कारण आसा एक डॉक्टर आमी चिंता समाजान सणान बरे जावन बरे शिकपी जाणा आसले व्यक्ती तशें म्हण हांव चिंता आनी ह्या खातीर हांवें तो डॉक्टर कॅरेक्टर हाडला आनी डॉक्टर म्हळ्यार ताका त्या झूज नाटकांत ताचे काजर जावंक आसचें ताचें चेडूय त्या कॅन्सरान मरता तें दाक्तर जावचें आनी अशें म्हणटाना दाक्तराचें एक दाक्तर जावन तो कसो आसा दाक्तर जावनी आसा कशें जाता म्हणलें तें पिंत्रावंकी जाता त्या कारणाक दाक्तर हाडूंक कारण म्हळ्यार तो पात्र यू वूड हॅव डन इट समथींग एल्स आमी ताका एक फिलॉसॉफर करीत आसलो पूण हांव फिलॉसॉफर करना वकील करीत आसलो इंजिनियर पूण तो दाक्तर करतना लोकांक सादारण तो कळसोत व्यक्त फिलॉसॉफर आमी केलो जाल्यार तो सादारण लोकांक केलो अर्थ करूंक गेलो कशें जायत कोणाक देखून हांव ताका सादारण फिलॉसॉफर दाट उलयता ते साद आसा तुमकां तो झूज ड्रामा आमी पेद्रू जावन झुजाक आयला तशें जाल्यार म्हणजे झूज नाटक बरयतना तुमी ते स्केच करतना वॉट इज युअर कॉन्सेप्ट एक्चुअली बिकॉज कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हाका दिसता मस्तुपडीच्यान क्लास आसतले हांवें दिसाक पळयल्ले राती उठ्ठेता या राती पळयले दिसा उठ्ठेता हय झूज नाटक जिवंतपणा विशयांत न्ही आतां जिवंतपणा विशयांत आनी ऑल्सो रिगार्डींग द सफरींग कश्ट न्ही आतां जिवंतपण म्हणलो कॉन्सेप्ट तो विवरूंक तितलोसो लाभ न्ही आतां जेजू जिवन जाला म्हणल्यार हांवें
जेजू जिवन जाला म्हणलें ताचे भशेन थोड्यांक जेजू जिवन जावना म्हूण सांगल्यार कितें फाटल्या 2000 वर्सांनी जायतलें त्या विशयात आसा हय ताचे जेजू जिवन जावना म्हूण प्रूव केल्यार क्रिस्तांव वावड लोटून घाल्ल्या बरी लोटून घालून तशें चिंतचे आसात पूण देखून आतां पूण जेजू जिवन जाला म्हूण न्हू दाखोवच्याक हांवें सगळ्या कशें करता प्रूव करचें हांवें पळय आमचो पद्रापू त्या विशयात आमकां म्हायती दितात आसा आमी भारी झूज नाटका विशयांत उलोवचें म्हळ्यार ते एक थ्रिल फादर आमी एक मदें ल्हानशी ब्रेक काडून घेया कित्याक म्हळ्यार ते थ्रिल आमच्या ऑडियन्साक आसूं दी आमच्या बिफोर न्यूजांत आमी आनी 1-2 सेक्शनींनी येता कोंकणी भाशेंतले नखेत्रा कार्यक्रमाचे आमच्या मध्ये आसा फादर ऑल्विन सेराओ एक ब्रेक काडून मागीर येता कोंकणी भाशेंतले नखेत्रा कार्यक्रमाक स्वागत मोगाच्यानो आमच्या मध्ये आसा फादर ऑल्विन सेराओ हे कार्यक्रम आमी हर एक अभ्यासतारा 7 ते 8 पर्यंत कोंकणी भाशेंतले नखेत्रा कार्यक्रमा आसा करता V4 न्यूजांत आनी शुक्रारा 3 ते 4 पर्यंत मरो प्रसार जाता मागीर आमी परतून युट्यूबाक अपलोड करता आनी थंय लिंक दिवंक जाता तुमच्या मदें कोणायकी ह्या कार्यक्रमांत साधन आसा म्हजें म्हाका एक ह्या कार्यक्रमांत प्रमोट जायचें म्हणून कोणायकी आसा जाल्यार तांणी आमकां संपर्क करियेत V4 न्यूजाच्या कोणायकी संपर्क करियात हांव रेमंड निकोनाता कोडे ह्या कार्यक्रमांत तुमकां हांगासर येवन तुमचे कडेन गजाली करता आनी आतां आमच्या मदें फादर ऑल्विन सेराओ आसा फादर ऑल्विन सेराओ ह्या विश्लेशणा विशयांत आनी कशें प्रमोट जाता म्हणल्या विशयार उलयता फादर सांगा काल तुमी झुजाच्या विशयांत उलयता वय मग ते कॅरेक्टरायझेशन कशें धार्मीक आता त्या ब्रॅकेटा विशीं फॉर्मात कशी हाडची म्हणल्यार करेक्ट आता उडास आयलो झूज नाटक आमी सांगलें जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत आनी जिवंतपण इन जनरल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करच्या विशयांत हांवें सांगलें हो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंक तितलो सुलाभ न्हय आनी देखून त्या कारणा खातीर एका मनशा भितर जावचें आंतरीक झूज संघर्श तें तो बरो वाचुल्लो मनीस जायत्या जाणां वाचला धाकतेरगी तो धाकतेरगी शिकप ताणें जोडलां आनी त्याच वेळार फिलॉसॉफी थियोलॉजी सायकॉलॉजी सायन्स हें पुरो ताका कळीत आसा आनी ताच्या रुमांत जाय तितले बूक आसात आनी ह्या बुकांतले ताच्या भितर येवच्या सवालांक एक दीस ताणें बसून ताणें चिंतून आसतना ताच्या गर्लफ्रेंडाचो आल्बम मुक्त करूंक ताणें प्रयत्न करता उरलो आसतना ताणें ताच्या बुकांतले ताका हर एक बुकांतले वाचतले जापी ताका येतात एक फॉर जाल्यार ताका एक आमी फिलॉसॉफीन थिसीस एंटीथिसीस म्हणटा देखून ताच्या सवालाक ताका प्रतिजाप रिफ्लेक्शन म्हणयत कोणना ताका येवचें आनी ह्यो जापी ताच्या एक दीस बसून ताणें चिंतना ताका येवचें जापी हो आमी नाटक करपार एक केला आनी तो सगळ्याक प्रूफ आसा प्रूफ खंयच्या म्हळ्यार बुकांत हांव सायन्सांत हांव फिलॉसॉफीत हांव देवशास्त्रांत आनी कोटेशन दितात कोटेशन आज खाण तेंतान आमी दिता हर एक बुकाचे रेफरन्स आसा तुमच्या कॅरेक्टरा विशयान तुमी सांगा म्हळ्यार तुमी पयलेच इमॅजिन करतात की ओ हाच्या खातीर हांव नाटक बरयता कॅरेक्टर मनीस इमॅजिन करतात ना 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 म्हाका हांव कितें करचें म्हाका मतीन आसचें वो एक नाटक बरें जाल्यार पयलीं केदाळ तुका एक हांव चिंतून आसता कशें नाटक बरोवचो कशें म्हणून आनी केदाळ तुका एक नाटक बरोवंक काली म्हाका एक आयडिया आसता पूण त्या आयडियाक एक तें बरें एक ताका एक सुता बरी एक तें फ्लो व्हाळो आसूंक जाय तो व्हाळो खंय एक कडेन सुकोन आसता केदाळ तो व्हाळो मेळ्ळो ताका एक फ्लॅश मेळचे तो व्हाळो मेळ्ळा तो मेळ्ळो की त्या जाणा म्हाका ते एक वाव एक्सपिरियन्स ते वाव एक्सपिरियन्स आनी त्या जाणा म्हजो नाटक तिंडी बिट्टू बरी उदे हय ताच्या मागीर तें जाल्ल्या मागीर हांव चिंतू ताच्या मागीर हांव रिसर्च सुरू करता चिंत्या एग्जाम्पल आतां हांवें आतां जिवंतपण नाटक बरयलें जाल्यार हांवें सेमिनार सुमार बूक हाडल्यात सेमिनार मस्त सेमिनारची व्हडली लायब्ररी हय ती तुमकां उपयोग जाल्या हय तें बूक हाडून तें वाचलां आतां चिंत्या परवा आतां नवो नाटक एक बरोवन आसा बरोवन काबार जावन विंसोण नवो नाटक तो नाटक बरें जाल्यार हांव जायतें इंटरनेटार डावनलोड करता नांवां दिवच्या विशयांत नांवां दिवच्या विशयांत पेद्रू झुजू आतां तुमी म्हणटात विंसोण म्हणटात तर नांवां दिवच्या विशयांत हांवूच नांव दिना आमचें नाटक बरयल्या उपरांत नाटक बरयल्या उपरांत आमची टीम आसा क्रिस्टोफर आसा क्लेनन आसा आमचे 4-5 जाणांची टीम आसा आमी सगळी स्क्रिप्ट जाल्यार मागीर सांजेर एक बसता बसून सगळ्यांक एक कापी घेवन जाल्या उपरांत
आमी सगळी स्क्रिप्ट वाचता स्क्रिप्ट वाचता दुसऱ्यांक थोडे पेट आमी आपयता आमचे कोण मोगाचे म्हण आसात आमकां चिंता दिवचे कोण आसात तांकां आमी आपयता आनी वाचून तांकां हांव तांकां विचारता तुमकां ही स्क्रिप्ट अर्ज जाली की वो कॉन्सेप्ट कळ्ळो की तुमकां कळ्ळो जाल्यार उरल्यांक कळटा अशें हांव चिंता थोडे पटी देखून म्हाका पयलें बरयल्या मागीर हें कांय वाचप्यांक हें विक्षकांक पावत की तांकां तें जड जायत की तांकां ते काणयोंक जायत की ते स्विकार करतात की ना गे म्हणलो दुबाव म्हाका पयल्यान आसता तर तांकां वाचतना तांकां कळ्ळें म्हणून जाल्यार ते जाल्यार तांकां समज दुसऱ्यांक कळटा म्हण हांव चिंता आनी ताच्या मागीर ते कळचे बरें पावयतले म्हणून धैर्य म्हजे म्हाका येता आनी देखून तें वाचून जाल्यार तांकां नाटकाचो उद्देश ताचो विशय कालें कळटा ताच्या मागीर म्हजें नांव हांव सांगता मागीर तांचें चिंता बी आसता आनी ताच्या उपरांत कितलें करेक्शन्स करता तुमी आतां सळगेक येवन मागीर तें पळया सळगी नाटक बरयलें तुमी मरणा गड्या तें बरयतना एंत प्रोसेस तुमी यूज केला सेम प्रोसेस तुमी कितले टायम आनी कितले करेक्शन्स करतात तितले सगळी एक स्क्रिप्ट बरोवन जाल्या उपरांत तुमी हें डिस्कशन करतात डिस्कशन जाल्या उपरांत तुमच्या पुरो आसता आनी मागीर ताच्या उपरांत तुमी तो फायनल करतात तर तुमी कितले तातूंत करेक्शन्स हाडले आसता ओरिजिनल तुमी बरयल्लें आसता स्क्रिप्ट बरयल्या उपरांत करेक्शन म्हणून आसना आमी करेक्शन करना मागीर करेक्शन डिस्कशन ते डिस्कशन करचें लोकांक अर्ज जायत की ना गे म्हणल्या विशयांत मात्र मुस्तपटी आमचे तीन स्क्रिप्टाक हांवें पळयलें पेद्रू जावंक पुरो सोब करेक्शन येवना आले सोब तुमी बदलूनात खंयची ना ते बदलू जावन म्हळ्यार तांकां चिंत्या क्रिस्टोफरांनी ताणें एक्टिंग करतना तांकां थोडी सवालां येवंक हांगा डिस्कशन लेवलार कांय बदलेना यू हॅव ए डिस्कशन टू सी दॅट वेदर इट विल बी अंडरस्टूड ऑर नॉट बाय द ऑडियन्स तितल्यान ओनली इट विल बी अंडरस्टूड ऑर नॉट युजली ते फर्स्ट 10 जाणांचें घालें म्हळ्यार सुरू येतना तांकां ते सुरू लायक जावन आसना पेद्रू जातना ताणें चिंतलें फादर काल हें करता कोण लोक काण घेतली तशें चिंताप आसलें ते काल चिंतले म्हळ्यार अल्टिमेट एंडात चिंतले वय चिंतात पेद्रू ताच्या झूज जातना ताणें चिंतलें झूज अर्थ करी लोकांक जायत गी म्हणजे अर्थ करीत गी म्हण चिंतून आसलें पूण लोकांक केदळ इतले सिरियस हार्ड नाटक काण गेल्यात की तशें म्हळ्यार आमचो लोक म्हाका एक खुशी आमच्या लोकांचेर ऑडियन्साचेर म्हाका एकदम खुशी आसा कारण म्हळ्यार लोकांक म्हणजे ऑडियन्साक हांव सॅल्यूट मारता सत्त निजम आमी ताळयो पेडचे चलवेचे व्हेरी गुड कित्याक म्हण सांगल्यार आमी चिंचे असले नाटक म्हण सांगल्यार काल लोकांक हांसूंक जायचे आनी बरें सिंपल दिवचे आमी कॉमेडी दिवचे म्हणजे एक जाणा सांगलें कॉमेडी कोणी बरयता हांव कॉमेडी बरयना हांव बरयता नाटक हांव सिरियस नाटक बरयता स्टडी करून बरयता रिसर्च करून बरयता आनी लोकांक तें स्टडी करून रिसर्च तें बरयल्लें आसा तें एक्सेप्ट केलां लोक चिंता लोकांनी चिंतूंक सुरू केलां आमकां कितें जाय एक बरयणाचो उद्देश आसता तो लोकांक चिंतूंक करचो एक मॅसेज पक्का वचून रोंबचो तांकां लोकांक चिंतूंक करचो लोकांक तांच्या भितर बदलावण हाडचे बरें करचो समाजान बदलावण हाडचे बरें करचो आनी तें नाटकांनी केलां तुमचो उद्देश सफळ जाला तुमचो बेसीक उद्देश सफळ जाला त्या खातीर हांव लोकांन नाटकां वो फादर कॉमेडी ना तें ना हें ना म्हण सांगूना आनी वयलें नाटक जाय म्हण ते आयल्यात आतां परतून चिंत्या सळगी नाटक जाल्यात म्हजे वळी काही 100-200 जाणां विचारलें आसा आतां नेक्स्ट नाटक केदाळ सळगी केदाळ करतात आनी केदाळ बरयतात आनीक बरो आनी केदाळ बरयतात म्हण विचारलें वय ते तशें तें कांय ना एक विशेश कार्य म्हळ्यार एक दीस आदल्या वर्सा झूज जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा सकाळीं म्हाका एकदम पुरो जालें राती काम कर हांव तायस एक येयल्लेशें म्हाका कॉलेजीक वेचाप पयलें एक 10 मिनटां न्हिदया म्हणून न्हिदलो आनी न्हिदले म्हणटा एकले बायल मनीस फोन करून विचारता 8 जावन 15 मिनटांक फादर नेक्स्ट नाटक केदाळ तुमची न्हीदच तें म्हण जालें वय की न्ही आमच्या मदें फादर ऑलवीन आसा आमी बरें कर एक नाटक कसो बरयचो एक नाटकाक कितें पुरुबळ तयार आसली आतां नाटक कोणी बरयनात म्हणलें ह्या स्थितीचेर पदऱ्यापेक बारीक सोबीत करून एक संवाद मुखार व्हरता आसा आमच्या मदें पदऱ्यापो आनी एका सेक्शनाक मुखल्या आमी आनी मुखल्या एका सेक्शनान मात्र आसा तुमी पळयत राव कोंकणी भाशेंत नेक्थरा एक मदें ब्रेक काडून घेया स्वागत मोगाच्यानो कोंकणी भाशेंतली नेक्थरा ह्या कार्यक्रमात आमच्या सांगात आता फादर आल्विन सेरावो हांवें एक तांचे कडेन अशें पर्सनली भोव इश्यू विचारले आमच्या मदें तो PhD करता आसा डॉक्टरेट जाता सद्याक खंडीत जाता आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या मदें
नाटकांच्या क्षेत्रांत इंग्लीश जावं दी कन्नडान जावं दी या कोंकणीच्या हिंदीन जावं दी मराठीन जावं व्हडले व्हडले नाटकांची नांवां आसात तांच्या मदें फादर आल्विन सेरावो एक जाता म्हूण तांकां येदोळूच हांवें सांगलें आनी ती आमच्या आशा पर्यंत तुमी येदोळूच आयकलें तो नाटक बरयल्यार डिस्कशन करता इतर करता आनी ते एक कॉम्पॅक्ट रितीन वापरता फादर सांगा आनी तूं लायव्हलीहूडाच्या विशयांत कितें सांगा तुम्ही लेक्चरर तुम्ही प्रिन्सिपल उरल्यांची गजल कशी सांगा वॉट कॅन बी द लायव्हलीहूड हांव चिंता एक बेजाराची गजाल कितें काय म्हळ्यार आमी एक एक दाखलो दिता हॉटेलांत पुरो जेवण बरें करून तयार करून दवरतात गेल्ल्या हॉटेलांत वांडून आमी तयार करतात आमी थंय वता पयशे दिता सांगिल्ले पयशे दिता आनी 5 स्टार हॉटेलाक गेल्यार 3 स्टार हॉटेलाक गेल्यार तितले पयशे दिता आनी व्हडलें बिल फाटलें करता फाटी येता आमी थंय ती एक बरें कल्चरल जेवण नाटकाचें तयार करून पक्वान तयार करून दवरता पूण हांगासर लोकांन हांव चिंता हें एक हलंती एक जेवण म्हूण चिंतून एक मोतीचें जेवण एक कल्चरल जेवण म्हूण अशें चिंतून आसा पळय तशें पे करचें उणें आनी ह्या खातीर एकलो आर्टिस्ट ताच्या आर्टांतान कोंकणी आर्टिस्ट ताच्या आर्टांतान जिवन काडूंक आतांच्या परिस्थितींत घोळटा म्हणल्यार हांव चिंतेना देखून ताका एक पूरक एक उद्योग गरजत आसा आतां चिंतया मानेस्त क्रिस्टोफर तो आमच्या कॉलेजींत एकलो लेक्चरर जावन वावुरता कोंकणी लेक्चरर जावन वावुरच्या बरी केला लेक्चरर जावन वावुरता तो लेक्चरर जावन वावुरता हिंदी कोंकणी तो शिकयता देखून तो हांव एम.ए. करतना तो एम.ए. करतलो आय नो दॅट ओके ताच्या उपरांत देखून ताचे सांगता तो नाटक करता नाटक ताची खोरोस ताची वोड ताची वोड दॅट इज द लायव्हलीहूड दुसऱ्यांक चिंतया कोणी एकलो आसा म्हूण जाल्यार नाटकांत गी खंयच्यान कलेंत इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्यार ताणें तातूंत रावन हांव करता आनी म्हजें जिवीत काडटा एक व्हडलो तांच्या भुरग्यांनी तेंचें बरें साध्य हांव आसा म्हणून स्टेजीचेर ताळयो पडटात म्हणून सक्कडी सोड न्हू घरा काले आल्यार सोड न्हू काले ते मात काडून बसच्या बदलाक ये जॉब ये ब्रेड एंड बटराक एक तिल्यान काले पळोवन ये सांगता करचें बरें डिरेक्टली करूंक हांव चिंता साध्य जावचें ना तितलो एक काले म्हणून आमचो कोंकणी लोक आसचोय उणें आनी तितले मार्केट करूंक आमकां जायना आतांच्या आमकां तितले पेमेंट काणी येवंक जायना पेमेंट हांव चिंता ते एक वास्तवीक न्ही म्हणून तुमच्या तलेरी सांगल्यार आमच्या नुस्तें युथांक कळत जाय तें म्हणून आमी तुमी सांगा म्हणजे कित्याक म्हळ्यार फेम आज ऑडियो विज्युअलांत फेम आयिल्ले तशें भुरगे कालें करतात उरले परत सोडटात हांव कालें म्हणटा येवं दी आमचे भुरगे फेमस जावं दी पूण उरले परत सोड न्हू ती पाकटे पुरा कातार दवरल्यार इट इज नॉट ए प्रॉपर थिंग दे हॅव टू सी द लायव्हलीहूड ऑल्सो कांय नातल्यार घरा एक आंगड करून बसल्यार उरल्या टायमाचेर आतां आमचे सुमार जण टेलर आमचे सुमार जण इतर कामाचे आमचे आर्टिस्ट काही कोंकणी आर्टिस्ट आसात ते तांच्या पास्ट टायमाचेर नाटक करतात लायव्हलीहूड हांगा दुसरें कृषी गी आनी कालिंगी प्रोफेशन करतात आमच्या युथांनी तांकां फॉलो करून लायव्हलीहूडाक समथींग दे हॅव टू एम.सी. करा अरेंजर्स या समथींग यू डू इन बिटवीन यू डू दीस ते थिंग गर्ल्स एक आनी एक आतां लोक तरणाट्या मदें एक हांवें पळयलें तरणाट्यांक नाटकांत सट्टी एक ओड आसा जायते जाण कोंकणी खालें नाटकांत मस्त आकर्शीत जाल्यात ते संतोशाची गजाल आनी जायते जाण तरणाटे एक चिंतात कितें काय म्हळ्यार नाटकाक गेल्यार नाटकांत सो खास सिरियलाक गी या फिल्मांक उडयेत म्हणलें तें चिंताप एक आसा देखून जायते जाण नाटकाचे कशें घेवचो एक उद्देश आसा तशें उडोवंक जाय रॅम्प वॉक जंप केल्यार रॅम्प वॉक बरें तशें एक चिंताप आसा बरेंच चिंताप आमच्या जर तर आमच्या तरणाट्यांक हें तसले एक अवकाश मेळ्ळा जाल्यार बारे संतोषच म्हाका मस्त संतोश आसा कित्याक म्हळ्यार जायते जाण तरणाटे आमच्या सांगता मेळटात आनी तांकां ते दादूसकाय भोगतात एका रितीची आनी तांच्या आनी ते सिरियस आसात ह्या सकट तांच्या कामा विशयांत देखून म्हाका दादूसकाय भोगता तुमी तुमचे फ्युचर वॉट इज द फ्युचर हे काले रंग पदवा रंगाध्यायन संस्थो या ॲक्टिंग नाटक तुमचे नाटक फॉर एवर आसच्या बरी
न्ही म्हळ्यार इंग्लिशान ट्रान्सलेट केल्यार आनी रिलिजियस जाल्ल्यान तुमकां अर्बनियन युनिवर्सिटीचे ऑलरेडी यू आर द ग्रॅज्युएट ते तुमचे कडेन आसा डिग्री आसा ताची थंयची म्हळ्यार रोमाक इटलीक लिंक आसा म्हटल्याक वेदर यू कॅन पब्लीश तशें काय प्लॅनिंग करून एक लार्जर लेवल कांय तरी पळयतात की नाही नाटक म्हजें नाटक थोडें चिंती हांव चिंता झूज नाटक तो आमी ऑलरेडी इंग्लिशाक भाशांतर केला बाब जयप्रकाश डिसोजान म्हजो नाटक इंग्लिशाक भाशांतर केला आनी ताची भास एकदम उंच आसा एकदम बरी आसा जयप्रकाश भास बारीक कोंकणीक इंग्लिशाक केल्ली बारी उंच आसा आनी दुसऱ्या कडेन हांवें दिल्ल्या वेळार ताणें म्हाका सांगलां बारे बरो जाला म्हणून तो आमी नाटक इंग्लिशान करचो म्हणून आमी आलोचना केल्ली पूण तें भास इतली बरी आसल्यान ते शिकोवंक आमकां इल्लो वेळ जातलो म्हणल्यार भियान खाऊ जेणेन आमी इल्ल्या फाटीं पडला खंडीत हांव चिंता पिद्रू जावंक पुरो नाटल्यार मागदलाची मोरी जावंक पुरो नाटल्यार झूज जावंक पुरो हे नाटक इंग्लिशांत केल्यार भाशा केल्यार खंडीत जावन ते बरे क्लिक जातात स्टेजीर खरनान तरी वाचूंकूच एक तातूंत बूक पब्लिकेशन वय वाचूनच बूक पब्लीश केल्यार तातूंत जायतितलें मेटेरियल चिंतपाक आसा नियाळाक आसा अशें म्हाका भोगता ह्या विशयान तुमकां परहॅप्स बिकॉज इट इज अ रिलिजियस ड्रामा डायसिजान या तुमच्या दुसऱ्या कलाय रिलिजियस संस्थांनी पब्लीश केल्यार इट मे बी मोर नाही आता चिंतया कोंकणींत पब्लीश करच्याक कांय व्हडली आडखळ ना म्हळ्यार कोंकणींत ऑलरेडी केल्लें आसा खाली जस्ट टायप करून बूक करचो टायप केल्लें आसा खाली पेज करचें लेआउट करचें पूण इंग्लिशान करचें जाल्यार तितलें सुलाभ ना इंग्लीश करचें परतून भाशांतर करचें आनी तें तातूंत इल्लो वावर आसा ताका बसोवचें पडटा इल्लें प्राजीत करचें पडटा बरोवचें म्हळ्यार केदाळे प्राजिताचें काम तुमी चड गुमान दिवन कंपल्सरी रायटींग म्हणून तो डेप्युटी करचें पडटा जाल्यार कांय साद जायत नातलें साद जावचें तुमच्या भविश्यांत तुमचे ड्रामा आंतरराष्ट्रीय मट्टार फामाद जावं दी आनीक हाच्या आदी साबार जाणांचें नाटक आसात आंतरराष्ट्रीय मट्टाचें नाटक आसात शिरताडीकार मंगळूर डायसेसकार एक पदऱ्याप त्या हंताक वाडोवन त्या लेवलार येवन दी म्हणली आमची आशा जावन आसा तितलें मात्र न्ही तुमच्या वावरांत सदांच आमी एक प्रेक्षक वीक्षक प्रोत्साहक सक्कडी हें आमी करूंक सादता दुसरें आमी कालें करूंक सादता गुतना आमी नाटक एक्ट करच्यांत आमची मेमरी पॉवर आतां त्या लेवलार सकयल आयल्या आतां मागीर नाटक एक्टींग पयलें केल्लें आसात बट आतां करूंक इल्लें कश्ट पडना ते देखून तुमी फादर ऑल्विन सेरावो आमच्या डायसिसाचो मस्त याजकां पैकी सादाक याजक आमच्या मंगळुराचो मस्त साधन केलें विंगड क्षेत्र तांच्या मदें एक विशिश्ट साधन केल्लो एक नाटक बरोवन यशस्वी जाल्लो एक पदऱ्याप ताका आमी प्रेजेंट करून कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमाक हांगासर हाडला तुमकां पसंद जाला म्हणून येता फादर तुमकां अभिनंदन देव बरें करूं हांगासर आयिल्ल्या देव बरें करूं थँक्यू सो मच ओके न्हू कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमांत परत पुरो ब्रेस्त येता फाल्यां हे कार्यक्रम 3 ते 4 पर्यंत मारू प्रसाद जाता आनी परवां मागीर गरजेक तुमकां युट्यूबार येता आनी ह्या कार्यक्रमांत तुमकां पात्र घेवंक आसा जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार तुमी साधन केलां म्हणून बघता जाल्यार दयेकर आमकां संपर्क करा हांव रेमंड डेखुरांता कोडे पिंगारा पत्र संपादक V4 न्यूजांत हे कार्यक्रम प्रसार जाता हाच्या तुम्ही पळया V4 न्यूज आणि हे कार्यक्रम आमच्या मध्ये आशा करा नमस्कार.